आमच्या ह्या प्रेस ब्रिफिंगाक आमचे बरोबर आसा बाब लिंकन गोम्स, बाब अनवर नारू, बाय लालन पार्सेकर आनी बाब दामोदर रॉन्सकर. ही आज प्रेस ब्रिफिंग घेवपाक कारण म्हणल्यार आमी जो मुद्दो अजून लावन दवरलो आसा तो म्हणल्यार जो फीज हायक, मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान जे फीज हायक केल्ले आहा तो त्या मुद्द्याचेर आमी ही आज प्रेस ब्रिफिंग दवरली आसा. आनीक सांगपाक सोदता की हे जे फीज हायक आशिल्ली ती अजून पासून मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल इलिगली लोकां थंय फीज कलेक्शन करपाक लागल्या, जे न्यू रेट्स लावन एक्झॉर्बिटंट रेट्स लावन जे फीज घातिल्ले आसा ते अजून पासून इलिगल प्रमाणे कलेक्शन सुरू आसा आनी ते अजून बंद जावना तांचे. आनी इलिगल म्हणपाक कारण म्हणल्यार कित्याक जो रेजोल्युशन घेतिल्लो मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान जो फेब्रुवारी रेजोल्युशन घेतिल्लो तो रेजोल्युशन एक आशिल्ले आनी एक्चुअल मिनिट्स आनी रेट जे फायनलायज जाल्यार ते दुसरेच आशिल्ले, समजला. सो ते आमकां दिसून आयिल्ले आहा आनी त्या टायमार आमी हाजेर आवाज उठोवपाक सुरवात केल्ली, कित्याक चेअरपर्सनान स्वता तुमकांच सांगिल्लें, तुमचेच मिडिया सगळे हाजेर आहा, तुमच्या चॅनलाचेर ऑलरेडी अपलोड जाल्ले आहा, जंय चेअरपर्सनान सांगिल्लें आहा की आमी हो वाड आसा तो फक्त 10 ते 15% वाडयलो म्हण. पूण एक्चुअल कॅल्क्युलेशन पळोवपाक गेले जाल्यार 100-200 न्ही, इवन 1000% वाडयल्ले दिश्टी पडटा आमकां. आनीक इलिगल दुसरें कारण म्हणल्यार कित्याक आज पासून तें रेजोल्युशन कन्फर्म जावना. फेब्रुवारी आनी आमात जून म्हयन्यान आसा, तें रेजोल्युशन कन्फर्मूय जावना आनी कन्फर्म जावपाक चड गरजे कित्याक आहा तें, कित्याक कावन्सिलरानूय बी सांगिल्लें आसा की आमी हो रेजोल्युशन घेवना म्हण. कावन्सिलरांनी बरोवन मेमोरंडम दिल्लो आसा मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक एज वेल एज डीएमए बरोवन हें दिल्लें आसा की आमी हो रेजोल्युशन घेवना, आमी रेजोल्युशन घेतिल्लो फक्त 10 ते 15%. आनी इतलें आसून सांगपाक म्हळ्यार हें चालू आसा कलेक्शन. आमी डीएमएक सुद्दां कंप्लेन केली, आमी डीएमएक सुद्दां कंप्लेन केली. डीएमएन आमकां रिप्लाय दिल्ले आहा की ताणें हें मागलां म्हण तांचे कडेन, तांचो से मागला आसा आमची कंप्लेनाचेर, तांचो से मागला आहा म्हण तांणी मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक लेटर केल्ली ऑन 22 मे हे लेटर केल्ली आनी ती अजून पासून ताणें रिप्लाय करूना. 15 days टायम दिल्लो तांकां रिप्लाय करपाक, पूण ते अजून पासून रिप्लाय करूना. सो आमचे कडेन दुसरी आसा लेटरां जे कावन्सिलरांनी बरयल्लें आसा की हें रेजोल्युशन आमी घेवना म्हण. आनी इतलें आसून कावन्सिल रेजोल्युशन कन्फर्म जायना सुद्दां जाल्यार काकांनी तुमी अजून पासून कलेक्शन करता आनी हें टोटल इलिगल आनी हो फ्रॉड, हें एक्सटॉर्शन सांगपाक म्हणल्यार बारीक लोकां आनी गरीब जे धंदो बारीक धंदो करता तांचेर हो एक्सटॉर्शन जावंक गेलो आसा. आनीक आमी आरटीआय मागिल्ले आसा, डिफरंट आरटीआय मागिल्ले आमी मागिल्ले केन्ना ऑन 22 एप्रील. आज आमी 27 जून आसा, अजून पासून आमकां आरटीआय इन्फॉर्मेशन मेळूना. आमी ताजे उपरांत फर्स्ट एपील घातली बिफोर द फर्स्ट एपेलंट ऑथॉरिटी. 4 एपील घालपाक पडला पळय आमकां, पूण हें आमकां इन्फॉर्मेशन दिना. कित्याक तांकां जायते लिपोवपा आसा, आमकां जाण जावपा जाय. कित्याक चेअरपर्सनांनी जायती हें केल्ली, डिक्लेरेशन केल्लें की मॉल आसा, मॉलाक जी चार्ज लागता ती धाकटे शॉपां लागता. सो आमी हें सुद्दां मागलां की मडगांव आहा कितलीं मॉलां, कित्याक कशे भाशेन ते दिशाभूल करता लोकांक, कशे भाशेन मिसगायड करपाक सोदता. हें सगळें आमी ह्या आरटीआयंतल्यान काडपाक दाखोवपाक सोदता, पूण आमकां तें इन्फॉर्मेशन दिना. 22 एप्रील जे मागिल्लें तें आज पासून दिना. समजा एपील मागल्यारूय बी पोस्टपोन जाता आनी आतां 3 जुलय दवरला ही एपीलार हियरींग. समजा हे भाशेन ते हें करता. आनी मेन म्हणल्यार मडगांवच्या आमदाराचेर कळ्ळां, जे आतां हालींच आमी तांचे दोगलेपणान जी हिपोक्रेसी आनी डबल स्पीच कळ्ळां हें एक्सपोज जायत रावल्लें आसा. हेंय बी आमी ताजें डबल स्पीच एक्सपोज करपाक सोदता. तुमकां याद आसतली जेन्ना ट्रॅफिक सेंटिनल स्कीम काडली, लोकांक एक हें दिल्लो फॅसिलिटी, एक स्कीम अशी काडली की तांणी सपोज एनी ट्रॅफिक वायलेशन आसा जाल्यार ते फोटो काडून आरटीओक धाडपाचे आनी तांकां चलन इश्यू जातालें. आनी जो कोण ते ऑफेन्स हें दाखयता, रिवील करता, तांकां हें आशिल्लें, तांकां इन्सेंटीव मेळटाले. आनी त्या स्किमीचेर मडगांवचो आमदार
आनी मडगांवचो चेअरपर्सन तेन्ना ताणें भीक मागपाक स्टार्ट केली. कितें म्हणून की गव्हर्मेंटाची ट्रेजरीक हें जाल्या म्हण भिके पडला म्हण बीजेपी गव्हर्मेंट भिके पडला म्हूण आमी भीक मागता गव्हर्मेंटाक दिवपाक, कित्याक नाजाल्यार हे भाशेन त्या लोकांक त्रास करता म्हूण चलन दिवन. आनी तेन्ना आमदारूय म्हणटा आनी चेअरपर्सनूय म्हणटा की लोकांले सगळे म्हारगाय जाल्या, लोकांले धंदे सारके चलना, सगळी वाट लागली आसा, मायनिंगा वाट लागली आसा, हें सगळें ते उलयतात. आज तुमी बीजेपी वचोन कितें सुमार बरें जाला, कितें सुमार इम्प्रूव जाल्लें आसा, लोकांक धंदे सामके फ्लरिश जाला की तुमी तांकां 500-600% वाडोवन फी लायता. सो हें आमी दाखोवपाक सोदताले पळय हे हो सो ह्या भाशेन आमचो मडगांवचो आमदार आनी चेअरपर्सन सांगता म्हारगाय वाडला, लोकांचे बजेट स्क्रॅच जाला. आतां कोण कसलो बजेट सुमार लोकांचो इम्प्रूव जाला तूं बीजेपी गेले उपरांत की लोकांक तूं इतली 400-500% ट्रेड लायसन्स वाडयता तें कितले सुमार लोकांचो बिझनस वाडला, जे बाबडे ट्रेडर्स आहा, जे दुकान चलयतात, कितले सुमार तांचे इन्कम वाडला की तूं तांकां इतले व्हड प्रमाणान फीज लायता. अनेकदां डिमांड करता आमी जाता तितले बेगीन हें करचें बंद करचें. दुसरें सांग आमी अपील करता लोकां जाय आमी शॅडो कावन्सिल वॉज द फर्स्ट तुमगे याद जाता जाल्यार पळयात जेन्ना हो मास्टर प्लॅन येयल्लो तेन्ना आमी सुरवात केल्ली बोवाळ मारपाक की कसली कसली प्रकरणां आसा ती समजला. त्या टायमार टायम लागलो बरें लोकांक तें अंडरस्टँड जावपाक. आज लोकांक तें सामकें हें जावन गेलां, मतीन सामकें फिक्स जावन गेलां की कशे भाशेन हे मास्टर प्लॅन मडगांव खातीर वायट आसता. तेच भाशेन ह्यावूय हेजेर आमी मागता की लोकांनी हाजेर आतांच एकठांय जावन हें सामकें डिमांड करपाक विड्रॉ करपाक.